बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पवित्र बापा, तुझे येवजणे पोरमोणे तुझ्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणी पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत कुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत 5वी भावार्थाची यात्रा करून प्राचीत काळ फुडें व्हरता. हे यात्रेन भाग घेतोल्यांच्या जिवितान फावो ती नवसोरणी जावं आनी आमच्या सुम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळूं. ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4. A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या झेवियर आनी रितिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें तेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आना मारिया आनी पेद्रू रोजारियो कार्वालो हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. भाव भयणीनो, केरीत भाशेन मागुया. टर्की आनी सिरिया हांगासर हो जो अर्थक्वेक जाला, मारेकार अर्थक्वेक, सुमार 8,000 लोक मेला. मागुया ह्या वायटांतली ह्या सगळ्या लोकांक निवार म्हूण. केरीत भाशेन मागुया जे रेस्क्यू ऑपरेशन्स करतात तांचे पासत. तशेंच दुसरे देश, आमचो भारत देश तशेंच उरलेले देश आसात ते जे आपलो आदार पाठयतात, ह्याय देशां पासत मागुया. आनी ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां आनी आमच्या संवसाराक निवार म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच आमची मागणी आमच्या राज्या पासत, आमच्या राज्यान ज्यो चुकी जातात, वायट जाता, कायद्यांचेर आड आमी वेता, तांचे पासत मागुया. लोकां पासत मागुया. असल्यो वायट वस्तू करून ओ बेकायदेशीर वस्तू करून आमी आमचेंच जिवीत आनी आमच्याच भुरग्यांचें जिवीत खतऱ्यान घालिना जावंक आमकां सगल्यांक फावो ती जाणवाय दी म्हूण आमी करीत भाशेन देवा लागीं मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां सोबीत सुंदर संवसार रचला आनी ह्या संवसारान सगळें रचून जाल्या उपरांत मनशाकूय रचला आनी मनशाक एके भाशेन कारभारी कसो नेमला. तरी आसतना आमच्या पातकाक लागून आमच्या काळजांतल्यान जी आशा आनी वायट भायर सरता तातूंतल्यान आमी ह्या संवसाराक घाये घातलेले आसात. देखून आमच्या मनशांच्या पातकांक आमी देवा मुखार दवरून देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा, तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. ह्या मी मागता हांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान प्रितूम अंतराल रोचली. प्रितुमीचेर कसलीच रानवटी जिलकुटां नासली आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें, कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामत करूंक मुनीसूय नासलो. पूण प्रितुमींतलो एक व्हाळ वयर सोदतालो आनी प्रितुमीची सगली जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताका ताच्या नाकांच्या पुड्यांनी जिविताचो हुस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक बाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणे रोचलोल्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतलीं तरेतरेचीं पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किल्लोशें केलीं. ते भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितलो रूख. जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाचे बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली, म्हणून बागेंत आसलोल्या सगल्या रुखाची फळां तुज्यान खावूं येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावूं न्हय, कित्याक तें खाशी त्या दिसा तूं मोडटलोय. देवाचें उतोरें. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. फावो त्या वेळार तूं जेवण दितलोय म्हूण सगलीं तुजेर दोळे लावूनच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सोडोल हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. तूं तोंड मात धाप तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मरून धुळींत पडततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रोचून येतात आनी प्रितुमीचें रूप तूं नवें कोत्ताय. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, 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 सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. सर्वेस्पराक सोय सोय, 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 सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरान भितर येतच ताच्या शिसांनी ह्या वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू? भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना. तें तांच्या काळजान रिगोना, तें पोटान वेता आनी शेकी भायर पायकिड्यान पडटा म्हूण तुमी समजनात. अशें ताणें सगलें खाण नितोड म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर जावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपणां, कामचार, निड्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर जावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी उत्पत्तीचें पुस्तक आमी वाचता. पयले 2 दीस घडये आमकां चुकलां कित्याक आमचीं फेस्तां जालीं. आयज करीत भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें आमी वाचता आनी उत्पत्तीचें पुस्तक बरोवपी आमकां बरी एक काणी कशी सांगता, कशे भाशेन देवान हो संवसार रचला. आनी सगलें रचल्या उपरांत आपुरबायेन खेरीत भाशेन मनशाक रचला, आपल्या रुपण्याचो आनी आपल्या सारक्याचो. आनी आमकां मनशाक आपल्या रुपण्याची आनी आपल्या सारक्याची रचल्या उपरांत खेरीत कारभार दिला ही पृथ्वीचो परामोस करूंक. आनी जें कितें आपणें तयार केल्लें तातूंत एक भाग, ते बागेन सगळे तरेचीं फळां, सगळे तरेचीं झाडां, हें सगलें घातल्या उपरांत, सगलें रोयल्या उपरांत पयले सुवातेर तें पोसपाक देवानूच पावस नासतना लेगून थंयसरलो एक व्हाळ भायर काडला जमनींतलो. आनी त्या उपरांत मनशाक घातला ताचो परामोस करपाक. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ही काणी आमकां हो उत्पत्तीचें पुस्तक बरोवपी सांगता, हें सोत आमच्या दोळ्या मुखार हाडपाक. हो संवसार आमचो न्हय, हो आमी रचलेलो न्हय, पूण देवान आमचे पासत खेरीत आपुरबायेन आनी खेरीत मेहनतीन एके भाशेन रचला. आनी आमकां जेन्ना दिला तेन्ना तें आमच्या बरेपणा पासत, आमकां जिवीत मेळचे पासत. आनी मनशाक जेन्ना रचला तेन्ना मनशाक कायदोय घातला. कित्याक मनशाक रचला तेन्ना मनशा भितरलें जें वायट भायर सरता ताचे वरवीं जाय तें निसंटन जावपाक शकता हें देव आदी फुडेंच जाणा. आनी ह्या मनशा भितरलें जें भायर सरतलें, जावं ती आशा मनशाची, जावं हें आतां सगलें जें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां, ही वायट चिंतना, चोरयो, खून, पोरदुवार, पोजोडपण, फोटकीरपणां, देवनिंदा करप, गर्व घेवन मुखार वचप, मुर्खेपण करप, हें सगलें करता आसतना ह्या संवसाराची देवान जें रचलां ताचें निसंटन जातलें हें जाणा जावन पयलोच कायदो घातलो. आनी ह्या कायद्यान ही आयची काणी जी आमकां सांगल्या, त्या बागेन उमकें झाड रोयलेलें आसा आनी तें झाड बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दिता तसलें झाड. म्हज्या नियाळाक हांव चिंत्तालो, हें कित्याक? जरी तर तें बरें आनी वायटाची जाणवाय दिता जाल्यार देवान त्या मनशाक पयलें खा म्हणपाक जाय आसलेलें. मनशाक जाणवाय येतली आसली आनी हें बरें आनी वायट तें जाणा जातलो आसलो. पूण देवान सांगलां, जरी तर तूं तें बरें आनी वायटाची जाणवाय दिता, तें फळ खायत जाल्यार तूं मरतलोय. भाव भयणीनो, हें जें देवान सांगलेलें
आनी एक काणयेन जें आमकां ह्या बरोवप्यान सांगलां तें खरें म्हण आमकां दिसून हांगा येता. आयज जें कितें आमी सो कॉल्ड एज डिवेलपमेंट करता मनशाचे जाणवायेन, बरें कितें वायट कितें मनीस समजता आपूण समजला, हांव जाणा कितें करीत जाल्यार कितें जातलें, खूंय कितें बांदल्यार कितें मेळटलें हें मनीस जाणा म्हूण समजता. आमी टॅक्निकल म्हणलेलीं मनशां आसात आतां, आमकां समजता सगलें अशें म्हण मनीस समजता की आमकां सगलें समजता. आनी हे समजणे वरवीं बरे बरे प्लॅन काडून आयज आमी जायत्यो वस्तू केल्यात ह्या संवसारान आनी ताका आमी म्हणलां उदारगत, प्रोग्रेस, डिवेलपमेंट. आनी आयज असल्याच वस्तूंक लागून आयज आमचो संवसार कितें जालो तो पळोवया. मरणाचे देगेर आमी पावल्या आनी मरणांत आमी पावल्यान खरेपणी जें कितें आमकां जिवीत दिवपाक जी जाणवाय मेळ्ळली तीच वापरून आमी आयज संवसाराचें निसंटन करीत आसात. तर जें कितें ह्या बरोवप्यान आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान सांगलां त्या बऱ्या आनी वायटाची वळख दितलें. झाडाचें फळ खायनाका आनी तें खायत जाल्यार मरण येतलें हेंच तें. खरेपणी आमचेर आयज मरण येयत आसा आनी कित्याक जाणा आसलेले मनीस म्हणून मुखार सरतात आनी कायद्या पासून जे घातलेले आसात त्या कायद्यांचेर आड वेतात आनी कायदे जरी तर दाखयत जाल्यार ते आपली शापदां सांगतात. जे भशेन कालच्या दिसाक आमच्या गांवांत ह्या दिसांनी घडटा त्या विशीं आमी पळयत जाल्यार आनी जे नोटीस आमचे पंचायतीन काडल्यात आनी पंचायतीक जो जबाब दिला तें पळयत जाल्यार हें मनशाचें मुरकेपण आनी मनशाचें गर्व आमकां दिसून येता. ज्या गर्वाक लागून, ह्या मुरकेपणाक लागून आनी ह्या आशेक लागून आनी ह्या फटकीरपणाक लागून आमचें निसंटन जावपाक शकता. देवान सांगून दवरलेलें आसा तेंच, ह्या आयच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां बरयलेलें आसा तेंच. तर भाव भयणीनो, हें सगलें आमचे मुखार जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान दवरलां एके वपारी वरवीं. आमच्या भायल्यान जें कितें आसा हो संवसार आमकां वायट करूंकूच शकना. फुडें आतां आमी म्हणटले थिंगा टर्की आनीक सिरिया अर्थक्वेक जालो, लोक त्रासान पडलो, लोक मेलो. हे सृश्टीन आमचेर आड गेली, सृश्टी आमकां दुखयता अशें घडये म्हणीत. भायल्यान तावन तें भायल्यान सावन बिल्डिंगां पडलीं, सगलें वायट जालें. पूण हें भायलें कांयच वायट जावंक ना. भितरल्यान तावन आमच्या मनशाची आशा आनी आमचें मुरकेपण आनी आमचें गर्व हें भितरतान जें आयलां ताणें हे सगल्यो वस्तू तयार केल्यात. आनी देखूनच आमच्या भितरल्यान जें येता तेंच आमकां मेळें करता. हें आमकां आयच्या ह्या वाचपान सिद्ध जाता. आयचें पयलें वाचप तशेंच आयचें शुभ वर्तमान भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार हें सत दवरता. समजूंक तयार आसांक जाय आमी, मानून घेवपाक तयार आसांक जाय आमी आनी जाणा जावन हें बऱ्या आनी वायटाचें जाणवाय दिवपाचें फळ आमी जें केल्लें आसा म्हणजे देवान आमकां ही जाणवाय दिल्ली आसा ती वापरून आमी मनशाचें जिवीत आनी हे सृश्टेचें जिवीत सांबाळूंक तयार आसांक जाय. तर आयच्या दिसाक किरीत भाशेन ही कृपा आमकां मागून घेवया. हें आमचीं मुरकेपणां आनी हें आमचें गर्व आनी आमचें फटकीरपणां, कामचार, खोटेपण, आमचें परदुवारपण, पोजडपण हें आमी कुशीन काडूंक, चोरून खावपाचें आनी नागोवपाचें आमी कुशीन काडूंक. आनी आमकां चोरूंक खावंक मेळना आनी वायट करूंक मेळना तेन्ना जे कोण आमकां आडयतात तांचो खून करप जावं खरेपणी खून करप वा आमच्या उतरांनी तांचो खून करप आमी सोडूंक आमकां सगळ्या मनशांक ही कृपा मागुया. आनी भोव करून जे कोण आशेन भरलेले आसात आनी आजून पासून समजून घेनात तांकां फावो तितली पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी कृपा दी म्हूण आमी एमिसाचे भेटेन करीत भाशेन मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8. बापाक मना कोण तुझ्या 'Mogar Baba, manu tuge,
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा आमच्या रुचनारा हो उंडो आनी दाखां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या ओतम्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या जीवनपणावरवी तुवें म्हाका सोडली सुद्या संवसाराच्या सुवात आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान संवसार आमचे पासत रुचला आनी ह्या संवसाराचे कारभारी आमकां केल्यात. तर आमी जाणवायेन बोल्लेलीं मनशां जावन आमच्या भितरलें जें वायट येता तें देवाच्या हातान घालुया आनी तें आमकां बरें करून दी म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज जावंक घाली आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी करून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातरे आमची कापत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातरे आमची कापत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातरे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एकी कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर. होच जावं आमचो संतोश हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. खेरीत भाशेन आयची ही भोव पवित्र संस्काराची बोजवण ह्या भुंयकांपेन जे त्रासान पडलेले आसात त्या लोकां पासत आमी भेटयतले.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माई, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता. तुजेर दवरता. सगलो म्हजो विस्वास. सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये, चुचुरे खोर मोशे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली चाललेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा बरवाशा पातक्यांच्या तेंच्या जातोर जातो म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो म्हजो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत म्हाका पासत जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगड तुजे उगड तुजे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बल पातक्याक पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजो सासणाचो चाकोन कशी चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिला म्हाका देखून म्हाका ताची काकुतीन ताचे काकृतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताय तुजे ताय खात्री खात्री जशें हांव सत जशें हांव मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते आदी पावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावं पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणा तुजे मजती तुजे मजतीन हांव जैत हांव व्हरतली. जैत व्हरतलो. हांव जाणो हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली मजत म्हूण. दितली म्हूण. जोर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्यार तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण भियेता पूण येता पातकाचे तालणे हातकाचे ताळणे तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायन मागोना म्हूण जायन म्हूण आनी इबाडीत आनी म्हूण इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे ताय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळो म्हाका तो मेळो. अदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या कोणाच्या सोपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूं उलो मारूं आनी म्हणूंक आनी तुका म्हणूंक तुका ए माये ए माये आदार म्हाका आदार दी. म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे शाश्वत माये आदाराची माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडू हांवें सांडू म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुच्छ येसू. मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुच्छ येसू. मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर. आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बलली सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुच्छ येसू. मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर. आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारिये भाग्यवंती मारे आदार दी. आदार दी. ओतृष्टा दृष्टा सांपडलेल्या सापडलेल्या मजत कोर मजत कर. अस्कोत काळजांच्या काळजाच्या माग पोचे माग पासून करचे पासून जा शहरातील जा शहरातील देवाच्या मुण्याऱ्यांची देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कोर विनंती कर. सगल्या सगल्या देवाक भेटयलेल्या देवाक भेटयलेल्या अस्तुऱ्यांपासून अस्तुऱ्यांपासून फावो कोर फावो कर. तुझो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो तुजो सासनाचो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतिनी. प्रार्थुया. येसोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो
तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सगळ्या पिढे वंता पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. भोव करून ह्या भुंयकांपेन अर्थक्वेकान जितलीं जाणां जखमी जाल्लीं आसात तांचे पासत आमी मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणे सोर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें उदक तुजे शीर पावो. सोमिया आसूं तुमचें सवें. आनी तुमच्या आज्ञा सवे. प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोनवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासणाच्या सासना आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29. मारिये सदांच आदार तुजो जावशी भूल ह्या मागण्याचो तुका केल्या